मोगाचनो तुमकां सर्वांक कार्मेल किरण कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. आज आमी त्रेपानीचो सांत आल्बर्ट म्हणल्या कार्मेलीत सांताचें स्मरण करता. आल्बर्ट सिसिलीच्या त्रेपानी गांवांत बेनेडिक्ट डेगली आबाटी आनी जुवान पालीची म्हळ्यार ग्रेस्त जोड्याक 1250 इसवेंत जल्मलो. ताच्या आवय बापायक खाजर जावन 26 वर्सां पर्यंत भुरगीं जावंक नातलीं. आनी ह्या संदर्भार जर एक भुरगें जल्मलें ताका सर्वीस पराक आमी समर्पितल्या म्हूण तांणी बसावणी दिली. परिणाम म्हणले परी आल्बर्ट जल्मलो. पूण बापूय बेनेडिक्ट आपणाची बसावणी विसरलो आनी आल्बर्टाक ल्हान प्रायरच खाजार करूंक मुखार सरलो. पूण जुवान ताची आवय आपणाची बसावणी मतींत दवरून आपल्या पुता आल्बर्टाक तिणें कार्मेलीत खोवेंताक समर्पिलो. शिकपांत तशें हेर संगतींनी हुशार आसलो आल्बर्ट कार्मेल खोवेंतांत शेगुनांनी फुलोवन आयलो. मागण्याचें आनी भाग्यवंत जिवीत जियोंक ताका मस्तूर आसली. तो याजक जाल्या नंतर ताच्या वडिलांनी ताका मेसिना गांवाक धाडलो. थंयसर आपल्या शिकवणेन आनी शर्मावांनी
जायत्या लोकांक क्रिस्तांत ताणें आकर्शीत केलें. आल्बर्ट फामाद प्रसंगदार मात्र न्ही, अजापां करणारी जावन आशिल्लो. 1301 इसवेंत मेसिना गांवाचेर कलाब्रियाच्या सद्दर रॉबर्टान बंदड घाल्ले वरवीं त्या गांवांत दुकोळ पडलो. लोक भुकेन हाकबाब मारता आसतना आल्बर्टान तांचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटयलें. आनी मीस आखेर जाल्लेंच 3 तारवांबर खाना वरवीं बंदडेकारांत उतरून अजापी तरान मेसिना गांवाक येवन पावली. उपरांत सरदारान घाल्ली बंदड फाटीं काडली. तशेंच त्या गांवांतलें उदक पियोंकी योग्य न्हय आशिल्लें. पवित्र पुस्तकांत मैजेन आनी एलिशान केल्ले बरी आल्बर्टांनी त्या उदकाचेर आशिर्वाद घालो आनी तें उदक पियोंक मात्र न्ही, मोतीची आनी कुडीची पिडा गूण करचें तसलें अजापाचें उदक जालें. आतांय ह्या मेसिना गांवांत आल्बर्टाच्या फेस्ता दिसा ताची इमाज ह्या रेलीक उदकांत बुडोवन उदक बेजार करतात. 1296 इसवेंत सिसिली प्रोविन्साच्या कार्मेलितांचो प्रोविन्शियल जावन ताका नेमक केलो. ह्या हुद्द्यांतावन निवृत्त जाल्या नंतर मुखलीं वर्सां मोटवाशी जावन तो जियेलो. 1307 इसवेंत तो मरण पावलो आनी 1476 इसवेंत पापा सिक्तेस चवथ्यान ताका सांत म्हूण पसारलो. आल्बर्ट ट्रपानीचो पात्रोन सांत जावन आसा. कार्मेलीत वर्दीच्या सुरविल्या सांतां पैकी आल्बर्ट फामाद. सांत आल्बर्टाक खालाकर हातांत पुस्तक ह्या बाळूक जेजूक धरून ताका पिंतरायतात. जेजूची लागशिल्ल्यान सळावळ भोगिल्ल्याक मात्र एकल्याक खरो शिकवणदार जावी येता म्हूण हें आमकां शिकयता. कार्मेलीत जल्मान मटवाशी, पूण 13व्या शतमानांत कार्मेल दोंगरांतावन कार्मेलीत युरोपाक गेले. थंय तांणी कार्मेल दोंगरार जियेल्ली मटवासीजींनी तितली समर्पक जावन नातिल्ली. मटवासी कार्मेलीत जिणेक गरजे प्रकार नवें रूप दिवन मटवाशी तशें मिशनरी जावन जियोन समर्पक जावन बदलिल्ली कीर्त सांत आल्बर्टाक फावो. जेजूची लागशिल्ल्यान सळावळ भोगिल्लो सांत आल्बर्ट हेरांनी ही सळावळ भोगीचे म्हूण आशिल्लो आनी वर्तो प्रसंगदार तो जालो. आज ताचें स्मरण करचें आमी चड आनी चड जेजू थंय आकर्शीत जावन हेरांकी ताचे थंय आकर्शीत करून सर्गींचीं बेसावां गरजेवंतांचेर मागोवन घेवंक अत्रेक या. ह्या नियाळांत सक्रीय रितीन वांटो घेतिल्ल्या मोगाच्यान तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. ट्रपानीच्या सांत आल्बर्टा आमा पासत विनंती कर. भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. उपरांत सेजाराया फिलिपी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजू आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदता जुवांव म्हणटात, हेर थोडे एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवादी पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमा पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमाव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्हय, बागा सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां,
तूं पेद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो चाव्यो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलें जातलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकय सांगनये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. तो वळ जेजू आपणे जेरुसलेमा वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मालगड्यां, शास्त्रियां आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणा जायतें सोंसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणा जिवांत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदो पेद्रू ताका कुशी कापून देव तें निर्मिना जावं सोम्या तुका तें केदींच घडचें नाका म्हूण बेस्तावंक लागलो. तितल्या जेजू पेद्रू थंय गुवण म्हणूंक लागलो, म्हजे सरशिलो पयस सर सयतना म्हजे वाटेर आडकळटा तो फातोर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देवाचें उतार हें. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू 2 सवालां शिसां मुखार दवरता. पयलें सवाल, लोक म्हाका कोण म्हणटात, आनी दुसरें सवाल, तुमी म्हाका कोण म्हणटात. खंडीत जावन हे सवाल विचारूंक कारणी आसलें. कित्याक म्हळ्यार जेजू ताची परगट जिणी आरांभ करन लागीं 2.5 वर्सां येदोळूच ताणें काबार केल्ली. आनी 6 म्हयने ताका आसले ताची निमाणी घडयेक पावच्या पयलें. आनी हाच्या पयलें तो जाणा जावंक शकतालो, कित्याक की आपणा विशयान लोक कितें जाणा. ताणें जायतीं लोकां मदें बरीं कामां केल्लीं, लोकांक शिकोवण दिल्ली, बापाचो मोग दिल्लो, बापाची वळख दिल्ली, तांकां बरें केल्लें, गूण केल्ले, जायत्या रितीन लोकांक तो पावल्लो. पूण आज तो जाणा जावंक शकतालो ताका लोक भावार्थाचे दृश्टीन पळयता गी या संवसारीक दृश्टीन पळयता गी म्हणून. आमी पळोवंक गेल्यार जेजू एक राजकीय व्यक्ती न्हय. राजकीय व्यक्ती केदाळे आपणाक संवसारीक दृश्टीन पळयतात ते आमी आयकता. ल्हानशें काम केलें जाल्यार व्हडल्यान ते सांगतात, माध्यमांनी ते घालतात, पेपरांनी आमकां वाचूंक मेळटा आनी आपूण कोण म्हूण जायत्या असल्या माध्यमां मार्फत आपणाची वळख दाखोवता. मात्र न्ही आपणाचें नांव उरोवंक ते प्रयत्न करतात. पूण जेजू खंडीत जावन तशें करूंक आयिल्लो न्ही. जेजू बापाचें काम करूंक आयिल्लो, बापाची वळख दिवंक आयिल्लो, बापाचो मोग दिवंक आयिल्लो आनी सर्गीचें सत आमकां उगडापें करूंक आयिल्लो. आनी आज ह्या 2.5 वर्सांनी लोकांनी ताका जायत्या लोकांनी पळयल्लें, आयकल्लें, ताचे तां गूण जाल्ले, अजापांतांनी पळयल्लीं. इतलें जाल्या उपरांत लोक म्हाका कोण म्हणटा. उपरांत शिस म्हजे सांगात जियेल्ले लागीं 2.5 वर्सां म्हजे सांगातात आसात ते म्हाका कोण म्हणटात म्हूण ताका समजोवंक जाय आसलें. चरित्र आमी पळयली जाल्यार जेजू विशयांत आमकां जायते बूक आमकां जेजू विशयां सांगतात. संवसारांतले सदांच बुकांनी जेजू विशयां आमकां आयकूंक मेळटा. जायते कडेन आमी पळयता त्या हर एक लायब्ररी जावं दी, पुस्तक भंडारान जावं दी, जेजू विशयांत बरयलो बूक नासल्यार ते पुस्तक भंडारच न्हय, लायब्ररीच न्हय म्हूण आमी म्हणयेत. थोडे म्हणटात जल्मातावन मोरापर्यंत भिकारी जावन तो जियेलो, खंडी जावन वय. चरित्र आमकां सांगता एका गर्दनाच्या गोठ्यांत एक भिकारी भाशेन जल्मलो. सुताऱ्याचो पूत तो जावन आसलो, इस्कॉलाक तो वसोंक ना, कागदां बूक ताणें बरोवंक नात. ह्या 200 मैलां भायर तो खंडीत वचोना, ह्या 200 मैलां भितरच ताणें देवाचें उतर परगट केल्लें, बरीं कामां केल्लीं. ताजे थंय सैन नातलें, मिलिटरी नातली, अशें जायतें आमकां वाचूंक मेळटा. असलो एक सिंपल सादो मनीस तो जावन आसलो. आनी इतलें मात्र न्ही, ताच्या सांगातच जियेल्या मनशांनी जुदासान ताका विकृत केलो. दोगां चोरां मदीं ताका कुर्सायलो, कुर्साचें एक नालिसाचें मरण तो पावलो. पूण उपरांत पुनः जिवन जालो आनी सगळो संवसार ताका वळखता. असलो तो जेजू क्रिस्त तो जावन आसा. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी आयकता ह्या जेजू विशयांत आमी सगळ्यांक कळीत आसा. आमी भावार्थ मनशां तर आमी समजवता, भावार्थान आमी फाती येता. पूण थोडे मनीस आणकी आमी थोडे कडेन गेले तर जाल्यार थोडे लोक आणकी ताची वळख ना. थोडे कितें म्हणटात बुद्धा भाशेन या महामदा भाशेन तूं एक धर्म प्रचारक म्हणून. आनी थोडे म्हणटात गांधीजी भाशेन या मार्टिन लुथरा भाशेन एक क्रांतिकारी म्हणून. आनी थोडे म्हणटात तो एक प्रवादी, आनी थोडे म्हणटात तो अजापां करपी मनीस. ह्या विविध मनशाच्या चिंतनांनी तांणी समजल्या प्रमाणे विविध रितींनी सवालांक जबाब ते दितात.
पूण जेजू आज कोण म्हूण पेद्रू आमकां खरेपणी सांगता. जेजूचे पब्लीक मिसांव जावन आज 2.5 वर्सां जाल्लीं आनी लोक कितें म्हणटा हाचे विशयान ताणें विचारल्या वेळार ताजे शिश्य म्हणटात विविध नांवांनी तुका आपयतात. जुआन बाप्तिस्त म्हणटात, थोडे म्हणटा येरेमिया म्हणटात, प्रवादी पयली एकलो म्हणटात. पूण तुमी कितें म्हणटात म्हणटा आसतना सगळ्यांच्या नांवान पेद्रू जबाब दिता, तूं जावन आसा एक क्रिस्त, देवाचो पूत, जिव्या देवाचो पूत म्हणून. भोव अपुर्ब्याचे आन्सर या जबाब पेद्रून दिल्ली. खंडी जावन जेजू म्हणटा ओ तूं कोण गी म्हणून असले जबाब दिवंक तूं एक मनशा आसाय म्हण खंडी जावन साथ दिना, पूण सर्गींच्या पवित्र आत्म्याच्या बळान मात्र हें दिवंक शकताय. क्रिस्त म्हळ्यार कोण? ग्रीक भाशेन क्रिस्तोस म्हणटा आमी आनी आराम्या भाशेन मेस्सिया म्हणटा. अशें म्हळ्यार क्रिस्त म्हणजे तूं एक बसायलो सोडवणदार, बसायलो सोडून म्हणून अर्थ जाता. आनी उपरांत जिवन देवाचो पूण म्हणटा पेद्रू, म्हणजे तूं बापाच्या जिवितांत वांटेली पवित्र आत्मो तुजे सांगाता जियेता. वय मोगाच्या भावान हे देव वर्तें सत पेद्रूक पवित्र आत्म्यान सकळीत केल्लें. देखून जेजू म्हणटा तक्षण बागी तूं योनाच्या पुता, सर्गी अशें म्हणजे बापानच तुका हें कळीत केलें. म्हणजे हो भावार्थाचो गूट तुका कळीत केलो, भावार्थाचो प्रकाश तुका कळीत केलो. साद्या मनशा वरवीं खंडी जावन ही जबाब दिवंक जायना, केवळ भावार्थाच्या मनशान मात ती दिवंकूच जाता. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू खरो देव म्हूण आमी वळखचे तर जाल्यार खरो भावार्थाची आमकां गरज आसा. ह्या भावार्थान मात्र जेजू खरो देव, देवाचो पूत म्हूण आमी हर एकल्यान सांगूंक जाता. उपरांत जेजू पेद्रूक म्हणटा, पेद्रू तूं जावन आसा एक खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्म सभाव बांदतलो आनी पातळाचे दारवटे तिचेर जैत करूं शकचे नात आनी सर्गींचो साव्यो हांव तुका दितलो. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, पेद्रू भावार्थाचें खडाप आनी ह्या भावार्थाच्या खडपाचेर पवी सभा बांदल्या. न्हय रेंवेचेर, न्हय लोंकडाचेर, न्हय फातरांचेर, बगार मनशाच्या भावार्थाचेर. पेद्रूचो भावार्थ इतलो अखंड आसलो की जेजून ताका ताचो पयलो प्रतिनिधी जावन न मियारलो, मात्र न्ही पवी सभेचो ताका पाप सभे ताका पयले फावटी जावन न मियारलो. आनी ह्या भावार्थाची बांदून हाडली पवी सभा आज संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी गेल्या. आनी ह्या जेजूक वळखून लोक सगळ्या धर्माच्या की सडीत आमी म्हणटा 120 करोड लोक जेजूक आज वळखता, सोमी आनी देव म्हूण ताका स्विकार करता. वय पेद्रूय वळखलो आनी पेद्रून ताका साक्ष दिली. तर पेद्रू ॲसीस जेजूक असली तांणी साक्ष दिली तर जाल्यार त्याच जेजूक आमी वळखला, आमी साकला, आमी ताका आयकला. आमची जबाब कितें? एक फावटी एक भुरगें धाकटें भुरगें पयले फावटी दोतोनी गेल्लें आनी दोतोनी गेल्लें भुरगें फाटी आयिल्लें भोव बेजारान आसलें, इल्लें उसकारतालें, रडतालें. हांवें ताका सांगलें की वय पुता पयले फावटी तुवें दोतोनिकेचें अशें जाता आनी एक 3 या 4 हप्ते तूं दोतोनी गेलें तर जाल्यार मागीर तुका भोगचें ना, उपगण जावचें ना, तुका बरें जातलें म्हणून. 3 या 4 हप्ते उपरांत परत दोतोनी गेल्लें भुरगें फाटी येता रडोनूच आयलें. हें पळोवन ताका परत हांवें विचारलें की पुता कित्याक तूं रडताय, कितें जालें? आनी त्या भुरग्यान सांगलें मम्मी ती दोतोनीची क्लास म्हणून. कितें जालें पुता म्हणून हांवें विचारल्याक मम्मी त्या दोतोनीची क्लासीक हांवें वचो जायच गी. आनी एक भुरग्याचें सवाल. मम्मीन विचारलें काल जालें पुता? आनी भुरगें म्हणालें मम्मी त्या दोतोनीच्या क्लासींत जेजू म्हणल्यार एका व्यक्ती विशयांत ती उलयतात, जेजू जेजू म्हणटात, पूण त्या जेजूक हांवें पळोवंक ना, तो कोण म्हूण म्हाका गुत्त ना मम्मी म्हणून गळगळ्यान भुरगें रडलें. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, असलो जायतो बरें आमचो भावार्थ. जेजू कोण म्हूण म्हाका विचारलें, म्हाका सारकी ताची वळख आसा गी. त्या भुरग्या भशेन हांव आयकता, मिसा गेल्ल्या वेळार मागणें म्हणटा आसतना, वांजेर वाचता आसतना, पूण खरेपणी ताचो अणभोग म्हाका जाला गी म्हणलें प्रश्न. भाग्यवंत पेद्रूक अणभोग जाल्लो आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण ताणें म्हळें तूं क्रिस्त खऱ्या देवाचो पूत, जिवान देवाचो पूत. आज जेजून म्हाका हेच सवाल विचारलें तर जाल्यार म्हजी जबाब कसली जावंक पावतली? मोगाचे भाव आनी भयणीनो, जायते फावटी त्या लोकां भाशेन हांवें जेजू एक प्रवादी या येरोमिया या तो जुआन बाप्तिस्त अशेंच म्हणटा गाय. वांजेलांतल्या लोकांक आमी पळयलें तर जाल्यार ह्या वांजेलांत जायते लोकांनी जेजूक खरेपणी पळोवन नातलो, थोड्यान ताका आयकल्लें मात्र. पूण असल्या संदर्भार कोणे एकले व्यक्तीन त्या काळार येवन लोकां लागीं म्हणूंक जातालें पळया जेजू आज दर्या तेगेर उलयता, जेजू आज थंय भाशण दिता, तुमी येया आनी पळया म्हळ्यार खंडी जावन लोक थंय गेल्लो तर जाल्यार ताका पळोवंक शकता आसलो. आंद्रुणू ताच्या भावा पेद्रूक सांगलें, पेद्रून पळयलो आनी विश्वासलो. पूण आज कोणी एकलो म्हणून येवन म्हणूंक पुरो म्हणजे लागीं सिटी सेंटराक या जेजू थंयसर उलयता, नेहरू मैदानाक या जेजू थंयसर आसा म्हळ्यार खंडी जावन म्हाका तसलो अणभव जावचो ना, जेजूक हांव पळोवंक शकचो ना.
पूण भावार्थाच्या दृश्टेन मात्र जेजू म्हाका पळोवंक जाता, भावार्थाच्या दृश्टेन मात्र जेजू लागीं म्हाका उलोवंक जाता, भावार्थाच्या दृश्टेन मात्र जेजू म्हजो सोमी आनी सोडवणदार म्हूण म्हाका वळखूंक जाता. तर मोगाच्या भावा भयणो, हे जेजूक हांवें कसो अणभव करचो, जेजूक हांवें कशें स्विकार करचें, जेजू खंयच्या वेळार हांवें ताका भेटचें. पेद्रू आनी ताच्या शिसांक खंडीत जावन ताका सांगाता तो जियोचे अवकाश आसलो. तांणी पळयलें, सत म्हणलें आनी भावार्थान तें जियेलें. आनी खंडीत जावन जेजू एक फावटी जेजू जिवंतपणा उपरांत ताणें म्हणलें थोमासा, तुवें म्हाका पळयलो आनी तूं पातयेलोय, पूण पळयनासतना पातयेवचें बागी म्हणून. आनी आज हांव आनी तूं जावन आसा पळयनासतना पातयेवचें, हाका भावार्थ भोव गरजेचो. तर हो जेजू आज आमकांय मेळटा. पेद्रूक आनी उरल्या शिसांक त्या लोकांक मेळिल्ल्या भशेन तोच जेजू आज म्हाका आनी तुकाय मेळटा. पयले सुवातेर मिसा गेल्ल्या वेळार तोच जेजू हुंड्या आनी वायना मारिफात ताजें मांस आनी रगत म्हाका तो दिता. तो म्हणटा जुआंवच्या 6व्या अध्यायांत 56 कोण म्हाका स्विकार करता, कोण म्हाका खाता आनी पियेता, तो सस्नाक जियेतलो, हांव ताचे तें जियेता आनी तो म्हजे तें जियेता. भावार्थान पातलेल्या मनशाक खंडीत जावन जेजूचो खरो अणभव थंयसर जाता. जेजूक 2000 वर्सां पयलें कशें मोरयेना पडलें, जुजेना पडलें, शिसांनी पळयलो, तोच अणभव म्हाका आनी तुकाय थंयसर जाता. दुसरें, जेजू पवित्र पुस्तकांत म्हणटा खंयसर 2 या 3 जाण म्हजे नांवें सांगाता मेळटात, मागणें करतात, तांचे मदेगांत हांव आसतलो. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मातवाच्या वांजलांत 18व्या अध्यायांत 20व्या वळयेंत आमकां तें आयकूंक मेळटा. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता प्रत्येक जण सुरल्या पवित्र सभेंत सुरवेरेस आपोस्तल मागणी करनासले, जेजू तांचे मदेगास हजार जालो, तांचे मदेगास थंयसर आसलो, तांकां तो अणभव जालो. आनी जेजू सांगली उतरां आमी खंडीत जावन आमी आमच्या जिवितांत खरीं जातात केदाळसर आमी 2 या 3 सांगता, एका भावार्थान एका काळजा मागणी करता, आमचे सांगता जेजू आसा, आमकां जेजू भेटता. तिसरें, देवाची उतर आमी वाचता आसतना तोच जेजू क्रिस्त आज परत्यान म्हजे लागीं उलयता, परत्यान म्हाका कितें सांगूंक तो आशेता, परते म्हाका कितें सांगूंक तो आशेता. जायते भगवंताचें जिवीत आमी पळयलें तर जाल्यार पवित्र पुस्तक वाचतनाच जेजू तांकां थंयसर दिसतालो. प्रत्येक भगवंत आंतोनीक पवित्र पुस्तक उक्तें करता आसतना त्या वांजलाच्या बुखारच जेजू क्रिस्त उबे रावलो ताका दिसतालो. कित्याक जेजूक निजाकी देवाचें उतर देवूच जेजूच म्हजे लागीं उलयता म्हणल्यार खऱ्या भावार्थ्यान तें वाचतालें आनी तें पातयेतालें. तर मोगाच्या भावानो, हांगासर देवाचें उतर वाचतना आमकां जेजू मेळटा. आमच्या घरान आमी सांगता म्हणून मागणी करता आसतना, जेवणा बसता आसतना खंडीत जावन जेजू आमकां थंयसर मेळटा. आमी दुबळ्याची भेट करता आसतना खंडीत जावन जेजू आमकां थंयसर मेळटा. हेरांक आमी बुजयतना, ह्या जिवितांत चलवल्ल्यांक आमी धर दिता आसतना, वळवळतल्यांक आमी तांकां बुजोवन दिता आसतना, कश्टतल्यांक आमी पावता आसतना आमचो जेजू आमच्या मदेगास आमकां भेटोवंक येता. मात्र न्ही, आनी एक सत हांवें तुमकां सांगत जाय, तो जेजू म्हजे मारिफात हेरांक दिसता. जेजू आमकां दिसता मात न्ही, म्हजो ते आसलो जेजू हेरांक दिसता. कलकत्ताची मदर तेरेसा एक फावटी साऊथ भारताक आमच्या दक्षिण भारताक भेट करूंक आयिल्ली. आनी भेट करूंक आयिल्ल्या जाग्यार तामिळनाडू गेल्ल्या जाग्यार थंय जायत्या निर्गातिकांक दुबळ्या धाकट्यांक थंयसर हाडिल्ले. आनी तांच्या मदेगास ती उबे रावन तांकां हांसो दिवन तांच्या लागीं ती उलोवन आसली. तिची भास तांकां समजून येतली आनी त्या लोकांची भास मदर तेरेसा समजून येतली. त्या लोकांनी तिका बरेंकान आयकलें, तिका आपडलें, तिचे कापड आपडलें, तिचे हात आपडले, तिचे पांय आपडले. उपरांत तांणी म्हणलें एक भोव आपुरबायेचें उतर. तांणी म्हणलें देव आमकां मेळोवंक आयला, गॉड हॅज कम टू विजीट अस. पळय मोगाच्या भावा भयणो, तिची भास तांकां समजोना, तांची भास तिका समजोना, म्हणून तांकां देवाचो अणभव थंयसर जालो. कित्याक मदर तेरेसाक देवाचो अणभव जावन नासलो, देवाच्या अणभवांत जियेताली आनी तिचो अणभव तांकांय जालो. केदाळसर आमी असले जिवीत जियेता खंडीत जावन आमकां मात अणभव जाता न्ही, त्या लोकांक आमकां पळयल्या लोकांक देवाचो अणभव जाता म्हणल्यार हें खरें सत आमकां हांगासर व्यक्त जाता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू कोण म्हूण आज म्हाका सवाल विचारल्यार खंडीत जावन म्हजे लागीं जबाब आसा. कित्याक तो म्हजो देव, तो म्हजो सोडवणदार. खऱ्या भावार्थान हांव पातयेता. कित्याक ह्या भावार्था विणें खंडीत जावन तो देव वळखूंक खंडीत जावन कश्ट मारतात. चरित्रेंत आज आमी पळयता जायतो लोक आसा, संवसारांत जायतो लोक आसा, पूण जायत्यांक जेजूची खरी वळख आजून मेळोना. कित्याक तांचे थंय खरो भावार्थ ना. तो भावार्थाचें सत, ह्या भावार्थाचें तें इनाम म्हाका आनी तुका फावो जालां. देखून आमी ताका देव म्हूण वळखून घेता, देवाचो पूत वळखून घेता, आमचो सोडवणदार म्हूण ताका वळखून घेता. तर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत त्या जेजूक खरेपणी अणभवसूंक आमी प्रयत्न करूं जाय, खरेपणी ताका जियोंक आमी प्रयत्न करूं जाय, ताका मेळोवंक आमी दिसाचे हर एक कडेन प्रयत्न करूं जाय. खंडीत जावन आमची
आशा आमचे मागणे तो खंडीत जावन पुरा करता आनी आमकां तो बेसांव दिता. तर मोगाच्या भाव भयणो, देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया. ह्या देवाच्या वांजेला मारिपाच्या वचपा मारिपात्र तो आज म्हाका आनी तुका सवाल विचारता मात्र न्ही, म्हाका आनी तुज्या गिन्यानान तो घालता. हांवें ताका खरेपणी वळखून घे जाय, भावार्थ दोळ्या उक्ते करी जाय आनी ताका समजो जाय, ताका जिये जाय आनी म्हज्या जिविता मेरेन हेरांक दी जाय म्हणून. तर तोच जेजू म्हाका आनी तुका कृपा आनी बोळ दिंदू म्हणून आमी मागया. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय. उत्तीम रचना देवाची कुणा पवित्र सभेची, नितळ निर्मळ कृपेवंत स्त्री. प्रत्येक दया मागतेली आमकां मोगान वेंगतेली, मेळची ना शारोतीन दुसरी. माहिती असणे दोंगो सोडूंक शिकयता, एका निजा देवा काळजान पेटूंक आपयता. जिणेको सावेक मारूंक आदार लाभयता, दुस्माना तो राखून दिवून सर्गाक पावयता. मायेवर देवाशी मागणे, सुफोळीत जियोंक आमचे आपणे. निवार वायटा विघ्नांतले, जोडय मोसा पासांतले, काळीज एक जेजू सारके. शेकी जिणयेचे सांजेर व्हरतू सोम्याचे सत्रेन, जोडून दितू सूख सर्गीचे. माहिती असणे दोंगो